कितें पळयता? बाव्याची फुला खूप सुंदर असतात न्ही. हय. इतल्या रणरणत्या उन्हान म्हणटात तशे ही फुलां फुलतात, मनाक इतली बरें दिसता. तुका खरें. खबर आसा बाव्याची फुलां ही औषधी असतात? हांवें अशें आयकलेलें, पूण कितें म्हणून तेंचो औषधी गुणधर्म आसा? ह्याचे जे शेंगो असतात न्ही, तर त्यो शेंगो फिस्टूल नावाचो जो रोग असता, म्हणजे बिकाचो जो रोग असता, त्याच्या खातीर वापरतात. म्हणून ह्याचे सायंटिफिक नाव सुद्धा केशिया फिस्टुला असे आसा. अच्छा. आणि काही कडेन हांवें अशें आयकलां की ह्याच्या फुलांची भाजी करतात. हय हय. औषधी गुणधर्म असल्या कारणान या फुलांची भाजी खातात. आदिवासी लोक असताले. आदिवासी लोक. हाव्याची जी शेंग असता न्ही, वयरूय खूप लागलात. हय, कितले आसा. ती खूप लांब असता. हम्म. सो शेंगे कुळीनूच हे झाड असता आणि ती शेंग असता न्ही, हम्म. ते एक लेक्झेटिव्ह म्हणून वापरतात. लेक्झेटिव्ह म्हणजे कितें तर पोट साफ करपा खातीर जे वखदाक येतात, जसे एरंडेल, तसे एक बऱ्यापैकी एक खूप बरे रेचक म्हणून वापरतात. आणि कॅशिया फिस्टुला जावं भाव्याचो महत्वाचो वापर म्हणजे पोटाचे विकार दूर करपा खातीर, जंतुनाशक जावं बद्धकोष्ठता जी असता, म्हणजे कॉन्स्टिपेशन, ते पयस करपा खातीर म्हणून भाव्याच्या शेंगांचो खूप वापर जाता. त्याचो गर जो असता न्ही, तो गरम पाण्यान घालून तो पितात. शेंगांचे. सो तितून खूप म्हणजे हे जाता, पोट साफ जाता. तशेंच त्वचा विकार जे असता, त्या त्वचा विकारांचेरय खूप उपयोगी असो त्यांच्या पानांचो वापर असता. इतले औषधी झाड आसा न्हू, अशें केन्ना खबरूच नासलेलें. हय हय. पूण आमच्या गोंयान सुद्धा लोक आसात जेंका नॉलेज आसा, वैद्य जेंका म्हणटात. सो तेंका ह्या झाडा बद्दल खूप माहिती असता. बाव्याच्यो शेंगो त्यो सदांच लागीं करून दवरता, जेणे करून तेंच्याकडे येवपी लोकांक ते औषध म्हणून त्याचो वापर करतात. आणि प्राणी सुद्धा खातात दिसता हय न्हू हय शेंगे. हय हय. मनीस खावं पक्ष्यांक शकता काय? केन्ना आयकला बी? ना, हांवें आयकूंक ना. अरे. आणि ही फुलां जी आसा न्हू, ती अशी म्हटल्यार सरबतान बीन थोडे कडेन वापरतात, ते हांवें हय पळयलां. हय. भाजी करतात त्याची हांवें रेसिपी बीन पळयला. रील्सांचेर खूप दाखयता, पण हांवें केन्ना खावं ना. त्याच्या सालीचोय खूप बरो वापर जाता ह्या भाव्याचा. तेच म्हणजे पोटाच्या विकारा खातीर, स्किन डिसिजीस या सगळ्या खातीर त्याचे जे शेंगो असतात आणि साल त्याचो वापर जाता. खूप बरो वापर जाता. हे प्रत्येकान आपल्या घरा लावपाक जाय न्ही. हय, कितले बरे आसा आणि सामको सोनेरी असो, सावळी सुद्धा तेजी अशी म्हटल्यार सोनेरी कशी पडटा. तेकाच लागून न्ही, जेन्ना अवेन्यू प्लांटेशन म्हणटा की रस्त्याच्या कडेन जशी बाकीची झाडां लायतात, तशी भाव्याची झाडां आजकाल लायतात. कारण त्याची जी फुलां असता न्ही, ती खूप सुंदर दिसता. आणि गोल्डन शॉवर ट्री अशें तेचें एक नाव आसा. सो खरेंच सोने आपल्याचेर पडटा काय कितें अशें दिसता. सो ते अवेन्यू प्लांट म्हणूनय वापरतात. आणि हांगा सुद्धा पळय कितको वेगळो वेगळो रंग आसा, जरी पिवळो जरी असला तरी कितके पिवळ्याचे छटा आसा वेगळे वेगळे आमकां हय, दिसता. ते व्हाईट आणि येलो असो एक कॉम्बिनेशन आसा. खूप सुंदर अशी ती शेड, जशे की ती वतान एक वेगळेच रूप घेऊन त्या फुलाच्या रूपान झाडाचेर आसा अशें दिसता. आणि कितली नाजूक फुलां आसा न्हू, इतके वतान सुद्धा पळयले जाल्यार अशे सारके कागदा सारके बारीक पाकळे आसात. ग्रीष्मांतल्या फुलांची तीच मजा न्ही, की इतल्या रणरणट्या वताक आमी बावतात, पण ती फुलां इतली टवटवीत असतात. सारके.